बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सोवे हासूं. याज्ञिकपण जावन आसा जेजूच्या काळजाचो मोग, म्हणटा बागीवोन जुवांव मारी वियांनी. प्रितीच्यानो, हो जावन आसा कुशालकायची आनी कुरपेन बोरलोली गोडी, जुंय आमी फादर जोफियो क्रिस्पिनो फेर्नांडीस आजच्या याज्ञिकी संस्कारणे उपरांत ताच्या पयले दिनवासनेचे मिसांत भाग घेवंक आमी एकठावल्या. एक याज्ञिकाक पोरजेचो गवली जावंक विचून काडलोलो आसा, जुंय तो न्हूच फकत तांकां चलयता, पूण आपल्या मोगान सेवेंतल्यान आनी त्यागान तांकां फुडाकार दिता. तशेंच जेजू पोरी पोरजे सांगाता रावन तांच्या कोश अडकता, तांचे गाय बांदता आनी ताका देवाशी लागीं हाडटा, आनी शेवटी आपल्या शेळ्या खातीर जीव दिता. हेंच मनान दवरून आयचो विशय क्रिस्ताच्या काळजा सारको गवली, अ शेपर्ड अंटू द हार्ट ऑफ क्रायस्ट. तर हेंच मनान दवरून आमच्या याज्ञिक भावाक देवाच्या पोरजेचे मोगान सेवा करूंक
आपल्या कोश्टाक जेजूचे बॉल मेळून घेवंक आनी आपले काळीज जेजूच्या काळजा सारके आकारून हाडूंक देवा लागीं ताका कृपा ह्या पवित्र मिसा भेटेंतल्यान मागुया. म्हज्या बाबा भयणीनो, हे पवित्र गूट फावो ते पोरी समोर मुंक आमच्या पातकांची ओळख आमी घेवया. आनी काल जनतावन दूख दवरून सगलीं बरोबर म्हणुया. सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो पगड अपराध. हे पासत बागी सदांच सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो तुजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. Moima deva kusorgi. Ani shanti poriamo na chamon sham sosari. Sorves poradeva sorgi charaya. Sorput vida deva papa. Amituka vakanta. Amituchi suti kota. Amituka namaskar korta. Amituka moi magita. Tuja tor voi mova paso. Amituka dilvasta. Sumya eklat sonit puta. Jesu Christo. Sumya deva deva ceshilie. Baba cha puta. Tu संसाराचे पाप काटाय आमची काकलूत कर. तू संसाराचे पाप काटाय आमची मागणी ऐकून घे. तू बापाच्या उजव्या पोहोचला आमची काकलूत कर. कित्याक पवित्र देवा सांगती देवा बापाची मोहीम
हे मीस हांव किरीत पळोवन तुमा सोमेस्तां पासत भेटयता तर ह्या वेळार आमचे दोळे धांपूया आनी आमच्यो गरजो देवाच्या पांयां चडशी आमी दवरुया. प्रार्थुया. भोव कोनवाल्या देवा, तुजे काकलुतीन म्हजें मागणें आयकून घे आनी पवित्र आत्म्याचे कृपेन म्हजें काळीज उजवाडाय. अशें फावो ते भोगतीन तुजे गूट समोरुंक तुजे पवित्र सोबेची सेवा करूंक आनी सासनाक तुजो मोग करूंक म्हाका फावो कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सोबें पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. जेरेमियस प्रवेदाच्या पुस्तका वेलें वाचप. सोर्वेस्पोर म्हणटा, म्हाका अविस्वाशी जाल्ल्या पुता धुवानू परतून येयात, कित्याक हांव तुमचो एकलोच दोनी. दोर एका शारांतल्या एकल्याक आनी दोर एके कुडींतल्या दोगांक काडटलो आनी तुमकां सियोनांत हाडटलो. म्हज्या काळजा सारके हांव तुमकां गवळी दितलो. जाणवायेन आनी समजिकायेन ते तुमकां चोरयतले आनी तुमी वाडोवन वाडोवन देस भोरतोच. अशें उलयता तो सोर्वेस्पोर. तुमचे मदलो कोणूच नव्यान मुंचो ना. सोर्वेस्पोराचे कोराराची आग पेट खंय आसा ती तुमच्या मनांत येवची ना. तुमी तिचो उगडास करची नात आनी तिची तुमी आनीक सोद करची नात आनी ती आनीक बांदूंक चिंची नात. तो काळ पावतोच जेरुसाल्यांक सोर्वेस्पोराचें सिंहासन म्हणटलीं. सगळीं राष्ट्रां सोर्वेस्पोराच्या नांवान थंय एकठांय जातलीं आनी आपलीं काळजां दारून करची नात. सोर्वेस्पोराचें उतर. आमचो जबाब हे परीन गावन जातलो. सगळ्या संवसारांत वचत शुभ वर्तमान परगट करा. सगळ्या संवसारांत वचत शुभ वर्तमान परगट करा. सौमेस लोकांनो देवाक सोरूय पोरजानूय अविघ्ना वाडा. सगळ्या संवसारांत वचत शुभ वर्तमान परगट करा. उंचूल मोगाची ताची दीर्घोशी दोयाळ आमचो देव सासनाक वीस वाशी. सगळ्या संवसारांत वचत शुभ वर्तमान परगट करा. उद्गाराक सगल्यो उबी रावया. Alleluia.
सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं जुवांव पोरमणे शुभ वर्तमान जेजून म्हणलें हांव बरो गवळी मेंढरा पासत आपलो जीव दिता पूण मुशारेकार जाल्यार आपूण गवळी न्हय आनी आपली खाशाची मेंढरां न्हय देखून लांडगो येता तो देखता आनी मेंढरांक सांडून पार काडटा आनी लांडगो तांकां धरून व्हरता आनी दुस्पटायता तो मुशारेकार आनी ताका मेंढराचें कांय पडूंक ना देखून तो पळून वेता हांव बरो गवळी जसो बाप म्हाका वळखता आनी हांव बापाक वळखता तसो हांव म्हज्यांक वळखता आनी म्हजी ती म्हाका वळखतात आनी हांव म्हज्या मेंढरा पासत म्हजो जीव दिता आनी म्हाका आनिकूय मेंढरां आसात ती ह्या गोठ्यांतली न्हय तांकां हांवें हाडूंक जाय ती म्हजो ताळो आयकतली आनी असो एकूच हिंड जातलो आनी एकूच गवळी सोम्याचें शुभ वर्तमान प्रितीच्या भाव भयणीनो आजच्या शुभ वर्तमानांत आमकां जेजू बऱ्या गवळ्याची खबर सांगता ती आमकां मेवता आनी आमी तर बारीकसाणेन चिंतून गेले जाल्यार आमच्या मनांत एक प्रश्न उपजता आनी तो म्हणल्यार जेजू ही बऱ्या गवळ्याची खबर कित्याक सांगता काय आयचें शुभ वर्तमान जुवांच्या 10व्या आवेस्वरांतलें घेतलोलें आसा आमी तर ताचो आदलो आवेस्वर 9व्या आवेस्वराचेर आमी तर नदर मारीत जाल्यार आमकां जेजू एका जल्मातावन कुड्ड्याक बरो करता तें आमकां मेवता आतां तुंय उबे आसलेले फारिजी वा 2 शास्त्री जेजून मिलागर करून सोनवार मोडलो म्हूण ते ताचेर टिट्टात आनी एके भाशेन रागाबरीत जातात आनी असल्या वेळार जेजू तांचें मन उजवाडावंक ही बऱ्या गवळ्याची वोपार तांचे मुखार तो दवरता प्रितीच्यानो आदीं आमच्या गोंयांत जायते गवळी आसलोले जे बोकड्यांक वो गोरव्यांक एके भाशेन तांचो परामोस ते करताले आयज घडये ते आमकां चडशे दिसनात पूण तांच्या जिविताचेर आमी तो नदर मारीत जाल्यार तांचें जिवीत कितलें कठीण तें आमकां दिसून येता जशें परी सांज जातकच ताणें आपल्या शेळ्यांक एकठांय करूंक जाय आसलीं एके भाशेन तीं खंयसरलीं पयस गेलीं जाल्यार तांचे सोदीक ताणें वचूंक जाय आसलें खोंडांत वो खांडी तीं पडलोलीं आसात जाल्यार तांकां थंयलीं उबारूंक जाय आसलीं आनी तशेंच जेन्ना लांडगो वो चोर तांकां एके भाशेन गिरासूंक येता तेन्ना आपल्या जिवाची पर्वा करिनासतना तांणी झुजूंक जाय आसलें आनी तांकां परतून सुरक्षीत घरा हाडूंक जाय आसलीं आनी हेंच कितें एके भाशेन जेजू ह्या शुभ वर्तमानांत सांगूंक सोदता कशें पुरी एक बरो गवळी आपणाच्या जिवाची पर्वा करिनासतना आपल्या शेळ्यांक तो राखता सांबाळटा आनी सुरक्षीत घरा परतून हाडटा तर पितीच्यानो म्हज्याय जिवितांत 3 तरेचे गवळी वो 3 तरेचे गवळ्याचे जोमे म्हज्या जिवितांत हांवें अणभवल्यात ते एके भाशेन हांव तुमचे मुखार हांव दवरूंक सोदतां पयलो गवळ्यांचो जोमो जावन आसा म्हजी फामील हांव जेन्ना ल्हान आसलो तेन्ना न्हू म्हजो शेपाय अशें म्हणटालो आमच्या चारूय तेंच्या नात्रा सोवें जो कोण पयलो वचोन तेर्साची काडतेल घेवन येता ताका तेर्साक सुरवात दिवंक ताका पयली संदी मेवताली आनी जायते फाटी हांव तांचे कडच्यान पयलो धांवून वचोन
ती काडतील हांव घेतालो आनी हे परी हांव तेसाक जायते फावटी सुरवात दितालो आनी उपरांत शेवटाक शेमायचें रोजाळ जाले उपरांत ती म्हणटाली पयलीं वच आनी त्या जेजूची आनी तशीच आंकवार मारीची बेसांव घे आनी मागीर आमचें बेसांव घेवंक यो आनी हे परी आमी जेजू बेसांव दिसा विमान बेसांव दी अशें म्हणून आमी आमच्या शेमायचें बेसांव घेवंक आमी रोखडेच धांवताले आनी ती म्हणटाली पातील त्या बेसांव आनी व्हड जावं म्हूण आमच्या हातीक धरून ती वयर काडटाली पितुच्यानो लुमेन जेन्सियम नंबर 11 हातूंत आमकां अशें मेवता कुटुंब वो फामील जावन आसा पयली इगोज आनी खिरीतपणीन म्हजे फामिलीन म्हाका ह्या वाटेन मागण्या वाटेन म्हजें आपोणें आसलें तें तेमी आकारून हाडलें देखून हांव खिरीतपणीन तांचो उपकारी दुसऱ्या गोळ्यांचो जमो जावन आसा म्हजे वाड्याचे लोक जेन्ना हांव ल्हान आसलो तेन्ना आमी रस्त्यार क्रिकेट खेळटाले आनी कांसार जातकच हांव शेजऱ्यांगे वेतालो आनी शेजऱ्यांगे गेले तेन्ना आमी विसो घेताले थंय आनी उपरांत हांव थिंगा एक खेळ खेळटालो आनी थिंगा हांव फादर कसो जातालो आनी म्हज्या भावाक आनी तांकां दुसरे जे कोण आसले तांकां हांव लोक जायात म्हूण तांकां सांगतालो तुमी फादर जायनाकाय हांव फादर जाता तुमी लोक जायात आनी अशें हांव मीस एके भाशेन करूंक हांव प्रयत्न करतालो आनी तेन्ना म्हाका लोकांक फुडो करून मीस म्हण तांकां पडोवन मीस म्हण म्हाका लज दिसताली ताका लागून हांव कितें करतालो कुशीन आमच्या शेजाऱ्याचें एक दार आसलें आनी त्या दाराच्या कुशीक वयतालो आनी दार बंद करतालो आनी हॉर्सान म्हणटालो बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी म्हूण आनी ते म्हजे भाव आनी तशेंच दुसरे इश्ट आहाय ते हॉर्सान आमेन म्हणटाले आनी मागीर आयताराचे आमचो कोपेल हांव थोडो शर्माव सांगतालो तातलें दोन उतरां घडये हांव एके भाशेन म्हज्या मनांत आसतालीं एक शर्माव कसो हांव म्हणटालो तुमचें जिवीत बदलात आनी जेजू तुमकां आपल्या वेंगेन घेतलो आनी हें म्हणटकच हांव रोखडेंच दार उक्तें करून तांकां कुमन्याव दिवंक वयतालो आनी मागीर उपरांत परतून दार बंद करून हांव तांकां आशिर्वाद दितालो तशेंच प्रितीच्यानो आमच्या वाड्यान आमच्या खुर्सा लागीं ह्या म्हयन्यांनी खुर्साचीं फेस्तां चलतात आनी 9 दीस तांचीं नोयनां जातात थंय लेगून आमची वाड्याचीं भाव भयणी आमकां सदांच भुरग्यांक एक भाशेन मुखार दवरतालीं आनी म्हणटालीं फोर्सान मुडात तशेंच ती आमकां एके भाशेन भावार्थान ती आमकां वाडयतालीं एके भाशेन बरी देख ती आमकां दितालीं आनी हे तरेन हांव म्हज्यान खात्रेन म्हणूंक जाता तांणी आमकां भावार्थ्या वाटेन वाडयल्यात आनी जेन्ना हांव एके भाशेन वाडत वेतालो तेन्ना 12वी पावलो तेन्ना हें म्हजें आपोण एके भाशेन पयस कशें वचूंक लागलें आनी असल्या वेळार एक दीस म्हजी 12वीचो रिजल्ट जाले उपरांत हांव चिंततालो म्हजें एडमिशन दामोदर कॉलेजींत करूंक आनी तेन्ना एक दीस हांव त्याच वाटेंतल्यान म्हज्या शेजाऱ्याच्या वाटेंतल्यान हांव घरा वेतालो असले वेळार तो शेजारी भायर तावन आयलोलो म्हणजे परदेसान तो घरा आयलोलो आनी तो म्हाका पळयताच हॉर्सान म्हणूंक लागलो आरे फादर कितू दीस जाले तुवें मीस म्हणोना असल्या वेळार एके भाशेन म्हज्या काळजांत कितें तरी जालें आनी हांव त्या दिसाक अशें करून चिंतूंक लागलो खरेपणीन हें आपोणें म्हज्या काळजांत आसा काय आनी तेन्ना दुसरे दिसा रोखडोच हांव प्रेयर रुमांत गेलो आनी थंय मागणें करता आसतना जायते फावटी एके भाशेन म्हज्या मनांत दुबाव आयले कितें पळोवन देव आपयता काय ओ बेश्टें म्हाकाच कशें दिसता काय हें आपोणें आसा काय ताका लागून हांवें जेजूक म्हणलें हांव आनी कांय करचो ना तुका जाय जाल्यार सगळेंच तूंच कर हे दिसांनी तरी म्हाका कितें तरी खुणा मेवूंक ना जाल्यार हांव म्हजें एडमिशन करून हांव म्हजें फुडें पावल मारतलो आनी तेन्नाच प्रेयर रुमांतून हांव भायर सरून म्हज्या वाटेक लागलोलो आनी तेन्ना म्हज्या भावाची माद्री एके भाशेन चलोवन वेताली आनी अशें हांव तेजे लागीं गजालो कोत्ता आसतना तिणें म्हजे लागीं विचारलें आरे तुका आपोणें आसलें न्हू रे तूं म्हणटालो न्हू तुका फादर जावंक जाय म्हूण तर कितें जालें
आनी एक भाशेन तेन्ना हांवें तिका चड कांय म्हणूंक ना, हांवें म्हणलें हय म्हाका आपोणें आसा आनी अशें म्हणून हांव फुडें चलून गेलो. आनी तिणें मुस्ता मागीर वचून रोखडेंच कपेलांक सांगलें आनी दुसरे दिसान म्हाका कपेलान आपयलो आनी कपेलान म्हाका विचारलें, आरे तूं पाद्री जावंक सोदता, तुज्या वाड्याचे लोक अशें अशें सांगतात. आनी हांवें म्हणलें हय. आनी हे पोरी ताणें रोखडोच म्हाका सालिगांव सेमिनारींत वचूंक ताणें म्हाका एक भाशेन हुस्कायलो आनी हे पोरी हांव सेमिनारींत जॉयन जालो. तर पितीच्या भाव भयणीनो, म्हज्या वाड्याच्या लोकांनी एक भाशेन हें आपोणें किल्लावंक आनी तेच पुरतें वाडोवंक तांणी जाय तो आदार एक भाशेन म्हाका फावो केलो आसा. आनी तिसरो जमो जावन आसा आमचे यादनीक फादर मारियानो सिल्वेरा. ताणें म्हाका एके भाशेन आपूण हें म्हजें आपोणें थिरावन ताणें म्हाका ह्या सेमिनारींत वचूंक ताणें म्हाका हुस्कायलो. तेजे उपरांत जायते म्हजे कपेलांव तशेंच पाद विगारांनी म्हजी आकाडणी बरे तरेन करूंक ताणें जायतो आदार दिलो. आनी तेच परी सेमिनारीचे सगळे फॉर्मेटर्स, स्पिरिच्युअल डिरेक्टर्स आनी आदी हांणी सगल्यांनी म्हाका साबार तरेनी आयज आकारून हाडला. आनी हाकाच लागून आयज हांव एक म्हणून सोदतां, एक याद कसो हांव तुमचे मुखार उबो आसा. तर पितीच्या भाव भयणीनो, एके भाशेन आमी एक भाशेन चिंतूंक गरजेचें आमचे फामिलींत गोरे आपोणें आसा. मागण्यांतल्यान आमी ते कशे भाशेन किल्लावन हाडटात काय. गोडे आमच्या वाड्यांत एक आपोणें आसा. हांव वाड्याचो वांगडी कसो तें आपोणें वाडोवंक हांव कितें करतां काय. जेन्ना हांव धाकलो आसतना हांव चारूय म्हज्या भाव भयणां मदें हांव चड मोस्ती आसलो आनी देखून म्हाका जायत्यो तापसाण्यो पडटाल्यो. आनी एक दिसकूय मामीन म्हाका अशें सांगलें, जेन्ना हांव दियाकन जावन हांव पास्टरल इन्स्टिट्यूटान गेलो तेन्ना ती म्हाका पावोवपाक आयलोली आनी म्हज्या रुमाच्या वयर सेंट थॉमस असो नेम लेख आसलो. आनी तिणें पळोवन म्हणलें, आरे तुका आमच्या पात्रोणाचो रूम मेवला मरे. आनी अशें ती सांगूंक लागली. म्हज्या शेपायन खंय ह्याच फिरगोजेंत एक दीस खंय ताचेंय दिनवातेचें मीस चलतालें आनी म्हज्या शेपायन खंय म्हाका आनी म्हज्या बाबाक ह्याच इगोर्जीं हाडलोलो खंय. आनी ताणें म्हणलें खंय, ह्या दोगांयचे मदें तुका जाय ताका विचून काड. एकलो घोडे बरो आसा, एकलो घोडे मस्ती आसा, तुका जाय ताका विचून काड. तर म्हाका देवान विचून काडलो म्हणून हांव कितें फुडें देवाक दिनवासतां. तर बाबा भयणीनो, म्हजो थीम हांवें घेतलेलो आसा अ शेपर्ड अनटू द हार्ट ऑफ क्रायस्ट. क्रिस्ताच्या काळजा सारको गवळी. तर आमच्या फामिलींत वा आमच्या वाड्यांत आनीकूय यादनीक उत्पन्न जावंक आमी आमची मागणी उबारुया. आनी तेच पुरी हांवूय क्रिस्ताच्या काळजा सारको गवळी जावंक ह्या मिसांत म्हजे पासत तुमी मागात. सगलीं उबे रावया आनी कांय आमची मागणी देवाच्या पांयां सुरशी आमी उबारुया. बरो गवळी आपल्या मेंढऱ्यां पासत जीव दिता. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी देवाचे पोरचेक फावो ते पोरी आपल्या मोगान आनी त्यागान चलोवंक आनी देवाचे लागीं तांकां हाडूंक तांकां पापाचो आदार मागुया. जेसूच्या नांवान बापा, हे मागणे कोता तुका. जेसूच्या नांवान बापा, हे मागणे कोता तुका. मुशारेकार लांगडो येता तें पळोवन मेंढऱ्यांक सांडून पार काडटा. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी देवान आपल्या हाताकाल दिलोले पोरचेची काळजी घेवन कोश त्रासांच्या वेळार तांकां आपलो आदार दिवंक
सवलत्यो फावो करूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. जेसूच्या नांवान बापा हे मागणें कोता तुका. जेसूच्या नांवान बापा हे मागणें कोता तुका. हांव मोज्यांक वळखतां आनी म्हजीं तीं म्हाका वळखतात. आमचो मोगाचो फादर जोफियो क्रिस्पिनो फेर्नांडीस देवाच्या आदारान आपले हाताखाल आसलोल्या पोरचेक मोगान आनी जबाबदारेन चलोवंक, तांकां आपल्या वागणुकेंतल्यान देवाची वळख दिवंक आनी जेजूच्या काळजा सारको त्यो यादनीक जावंक ताका बापाचो आदार मागुया. जेसूच्या नांवान बापा हे मागणें कोता तुका. जेसूच्या नांवान बापा हे मागणें कोता तुका. आनी म्हाका आनिकूय मेंढरां आसात, तीं ह्या गोठ्यांतलीं न्हय. हो दीस बरे तरेन समोरंबूंक घरच्यांनी तशेंच सोबार बऱ्या काळजाच्या मनाच्या भावा भयणांनी खूब त्रास त्याच परी सोबार तरेन आदार दिला. तर तांचेर सगल्यांचेर देवाचो आशिर्वाद मेळूंक बापा लागीं मागुया. जेसूच्या नांवान बापा हे मागणें कोता तुका. जेसूच्या नांवान बापा हे मागणें कोता तुका. असो एकूच हिंड जातलो आनी एकूच गवळी. ह्या यादनीकपणाच्या देण्या उद्देशीं फादराच्या कुटुंबाची वांगडी शेरी, डॅग्लिश, जॉन आनी जॉयल एकूच हिंड कसो देवाच्या मोगान वाडूंक आनी चिटकून रावंक तांकां बापाचो आदार मागुया. जेसूच्या नांवान बापा हे मागणें कोता तुका. जेसूच्या नांवान बापा हे मागणें कोता तुका. जसो बाप म्हाका वळखतात आनी हांव बापाक वळखतां. फादर जोफियो क्रिस्पिनोची शापाय शामाय बाप्तिस्ता आनी साक्रामेंता आनी आवय बापाय मिगेल आनी पेद्रिनाक देवान सुर्गीच्या राज्यांत एकवटावंक बापा लागीं मागुया. जेसूच्या नांवान बापा हे मागणें कोता तुका. जेसूच्या नांवान बापा हे मागणें कोता तुका. सर्वेस्परा, ही बाबार्थान केल्ली मागणी तूं दयाळपणीन आयकून घे म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. उंडो आनी ताका आमचो रोस. मोगाळा बापा, आमी तुका दिनवासताव हें देव आपणे तुवें फादर जोफियो क्रिस्पोनो फावो केला देखून. ल्हानपणान तावन तो केळा वरवीं एक फादर कसो जावन तो मिसाची बेटेर नाटकां करून खेळटालो. पूण तुवें ताका विचून काडून आयज आल्ताराशी करीतपणी तुजी पुताची मांस आनी रोगतां करून तुजी पोरजेक आत्मीक वाटेन दादोशी करून हे बाग फावो केले देखून आमी तुका दिनवासताव. तर जेजूच्या काळजा सारको तो गोवळीन जावंक आपल्या पोरजेक देवाच्या मोग वाडून आनी एक
त्यागी जिवीत जिवंक हो उंडो आनी दाकाचो रोस आमी तुका भेटयता. दाना तोयरे वेल्यार कायन गावुया C27 निष्कलोंग निर्मोल उडो पेज 39. म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोरपोदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. सोरपोदवेदार देवा, तुज्या मानाक आमी भेटयता ती देणी स्विकार कर. यादनीक तसोच बोली जालोल्या तुज्या क्रिस्ताचेर नदर घाल. ताच्या यादनीकपणांत म्हाका वांटो दिलाय देखून ताचे सोवें म्हाकाच भेटोवन हांव तुका मानता तसलें आत्मीक बलिदान जावंक निर्मी. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सोर्वेस्पोर तुमचे सोवें हासूं. तुमची काळजां उबारात. सोर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया.
सर्वेस्परा सोळ काली आमी तुका वाखाणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची वदीक व्हडत्या दोबाज्यान आमी किर्ती करची कित्याक क्रिस्त जालो आमच्या पासकांची बोली ताचे वरवीं पुर्विल्लो युग सोंपलो इबाडलेलो संवसार नवो जालो आनी आमचें जिवीत परतून सुपूर्णायेक पावलें देखून पासकांच्या संतोसाच्या नादार सगलो लोक सगलो संवसार उल्हासता तुजे मुखार तशेंच सर्गींच्यो सर पदव्यो आनी देवदूतांचो दोलबार तुजे वाखाणणेचें गीत सांगातान तांबो नासतना गायतात. सर्वेस्परा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर देखून दोवापोरी तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दानां पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत कोश्ट मरून सोंसूंक आप कशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुची. तेच परी जेवण जातकूच ताणें काल्स घेतली तुका दिनवासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी साबारां पासत तें वारतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्थाचो खूट देखून सर्वेस्परा सुम्या जेजूच्या मोडनाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स भेटयता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता
क्रिस्ताचे कुडींत आनी रोगतांत वांटो घेतोल्या आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी कालतिकायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तादोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. अशें लिओ आमच्या बाग्योन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोवडी बापा, सिम्या आमच्या आदारी बिस्पाक आनी सगळ्या संस्कारनी घेतोल्या बरोबर तिका प्रिती मोगान सोपून कर. मिंगेल आनी पेद्रिना, जोफ्योच्या आवय बापायचो तुज्या सेवकांचो उगडास कर. ह्या संवसारांतली तुजे शीं तुवें तांकां आपोवन व्हेली. तुज्या पुताच्या मोन्नाची ती वाटेली जाली, तशींच ताच्या पुनर्जिवणपणाची ती वाटेली जावं. तशेंच पुनर्जिवनपणाच्या बोरवाश्यान ओतरून गेल्यांत त्या सगल्या आमच्या भावा भयणीचोय उगडास कर. आनी तुजे काकलुतीन अंतरलेल्या समेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची काकलूत कर म्हूण आमी मागता. अशें भाग्यवंत आंकवार मारये, देवाचे माये सांगाती, भाग्यवंत जुजे तिचो पोती, भाग्यवंत धर्मदुतां आनी सोर खाली तुका मानवल्यांत त्या सगल्या सांता भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी. आनी ताच्या सांगाता तुका वाखाणूंक आनी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताच्या सांगाता आनी ताचे थाय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा सोरपोदवेदार बापा सोरमान आनी मोहिमा तुका सासनाच्या सासनांक. देवाच्या उतराची शिकवण घेवन आनी आमच्या सुरवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणेंच शिकलोलें प्रार्थोन दीर घेवन म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायक आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळें पळोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बोरव्याशान ओतलेकतोल्या आमकां तुज्या उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमोणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. Agnus Dei,
पळयात, ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोम्या ते म्हज्या बरा येवंक म्हाका फावना, पूण एक उतर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या काळजांनी शिवंक वेतना गायन गावया. D13 जेजू बऱ्या गोवल्या पेज 54. D13. Gesù boria golia, Gesù swati bolia, sudi tanto teolo, solo magailo, Gesù boria. Jesus swati bolia, surgi tanto teolo, solo magailo, pole audiceli, tuca suco. Jesus swati boga, salo aventuga, empona patoli, pisan oradali, Jesus swati boga. Salo aventuga, empona patoli, pisan oradali, pati magawapon, gaya magalipon.
मोगाला जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोळीक मास रोगोत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोडशिल्लो कोडसोरूंक कदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थुया. पवित्र बापा, स्वर्गीच्या उंडयान तीर जावन आनी नव्या कोराराचे कालचिंत संतसान वांटो घेवन तुजी विस्वाशीपणी सेवा करूंक आनी धिरान तशेंच उर्बेन मनशा कुळाचे सोडवणे पासत म्हजें जिवीत सारूंक म्हाका फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. बसुया. आयज आमकां उडे कुशालकायेचो दीस. देवान आमच्या कणसावली कुयेली आरोसीच्या गांवांत आनीक एक यादनीक फावो केल्ल्या खातीर आमी देवाक दिनवासतांव. आनी आतां नव्या यादनिकाचो फादर जोफियो क्रिस्पिनो फेर्नांडिसाचो आमी सत्कार करतल्यो आनी उपकार आठयतल्यो. पयलें फादर आवे मारिया आफोन्सो आमचे फिरगोजेचो पादविगार आपली 2 उतरां उलयतलो. मोगाळ फादर जोफू क्रिस्पिन फेर्नांदीस आनी ताच्या बरोबर यादनिकी संस्कारनी घेतलेले आमचे 11 ताचे सांगाती भावानो, यादनीक भावानो, मोठवाशी व धार्मीक भयणी भावानो, फिरगोजकारानो, सेमिनारिस्तानो आनी क्रिस्ता सवे म्हज्या भावानो आनी भयणीनो, आयज आमची काळजां संतोसान आनी उपकारी काळजान भरून आमच्या नव्या यादनिकाक फादर जोफू क्रिस्पिन फेर्नांडिसा पासत देवाक आमी दिनवासतांव. हालींच ताका यादनिकी मागणी फावो जाल्या. हे दिनवासनेचे मीस आयज ताणें जे समारंभला तेन्नूच फादर जोफूच्या ताचीच समारंभणी न्हय, बोगोर ते जावन आसा आमचे फिरगोजे सवे देवाच्या विस्वाशीपणाची समारंभणी. आमचे मदलो देवान ताका विचून काडलो आनी ताचें आपोवणें थिरावन शार्ती पावयलें देखून आमी देवाक दिनवासतांव. फादर जोफून देवाक वय म्हणलें तें जावंक जाय आमकां सगल्यांक एक स्फूर्ती, एक इन्स्पिरेशन. अदीक करून आमच्या तरणाट्यांक देवाचो ताळो आयकूंक आनी काळजीदारपणान वय म्हणूंक. फादर जोफू, आमकां तुजे विशीं गौरव भोगता. तूं आमचो अभिमान. आयज तूं आमचे मदें एक गवळी, एक यादनीक आनी देवाचे पोरजेचो सेवक जावन परत आयला. आमी तुका सगलें बरें आवडयता. तुजें यादनिकी मुणयारपण चलयतना आमची मागणी, आमचो मोग, आमचो सहकार सदांच तुका आसतलो म्हूण आस्वासन दिता. जेजू क्रिस्त बरो गवळी, ताचे भशेन तुजें जिवीत ल्हानवीक, विस्वाशी आनी काकलुतसार जावं दी. थकलोल्यांक आनी भारान चेपलोल्यांक तूं बरवंसो जावं दी. असोक्तांक गोठाय आनी सगल्यांची सेवा करतना तूं कुशालकाय वांटीत आसूं दी. फादर जोफुयेच्या भयणी भावांक आनी सगल्या गोरच्यांक आमची शाबासकी. ताच्या सोंपलोल्या आवय बापायक स्वर्गीचें सूख आमी मागता. आमचे फिरगोजीन जायती आपोवणी रुजू जावंक मागुया. देव बरें करूं. दिनवासनेचें उलोवप फादर जोफियो क्रिस्पिनो आतां करतलो.
बागेवन पावलून तिमोथाक बरयलोले चिटींत पयल्या वेस्वरांत 12वी वळ. जेजू क्रिस्ताक आमच्या सोम्यांक हांव दिनवासतां, कित्याक म्हजे आदीं केल्ल्या कामाक ताणें म्हाका बळ दिलें. म्हाका खात्रेचो म्हूण दवरून आपल्या सेवेक ताणें म्हाका नेमलो. प्रितीच्यानो, म्हजी पयली दिनवासनेची भावना हांव देवाक सादर करतां, कित्याक ताणें म्हाका रुचलो, ताच्या मोळ्यांत वावर करूंक आकारलो आनी आपल्या मिसांव फुडें व्हरूंक ताणें म्हाका नेमलो. ह्या ताच्या मितमेळ नासतल्या मोगा खातीर हांव देवाचे उपकार आठयतां. हांवें म्हज्या प्रवचनांत 3 तरेच्या गोळ्यांची खबर केल्या, तर म्हजी दिनवासनीची उतरां हांवें हे पुरी मांडून हाडल्यांत. पयल्या आमच्या धर्माच्या वडिलांक. म्हजे दिनवास बोशेस्त्र फिलीप नेरी कार्डिनाल फेरांव हांकां एप्रिलाचे 29वे तारखेर ताणें म्हाका आनी म्हज्या सांगात्यांक यादनिकी संस्कारणी फावो केली देखून. तेच परी आमचो आदारी गोळी बाब सिमियांव फेर्नांडीस हांकां ताणें बऱ्या मार्गदर्शनान आनी मोगा खातीर म्हजे ताका दिनवास. तशेंच म्हजे आदले फॉर्मेटर्स जावं ते सालिगांव, राशोल, तशेंच गवळीक विद्या मंदिरांत, तशेंच आयच्या दिसाची संबारंभणी बरे तरेन करूंक आमचो पादविगार फादर आवे मारिया आल्फोन्सो, पादकूर फादर लॉरेन्स डायस आनी कोपेलांव फादर मायरन बरेटो ते खूब वावुरले. सगलो पेज ताणें आपणाचेर घेवन ताणें म्हज्या खांद्यावेलो भार उणो केलो देखून म्हजे केरीत दिनवास. तेच परी आदींच्या पादविगारांक, पादकुरांक आनी कोपेलांवांक तांणी म्हजी आकाडणी करूंक म्हाका तेमी आदार दिलो देखून हांव तांकां देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच म्हाका गवळीक अनुभव दितल्या यादनिकांक जावं ते कुर्तोरी, नुवें, कालजीबाग आनी पोंबुर्पा हांकां म्हजे केरीत दिनवास. तेच परी विसरूंक जायनात म्हज्या सांगात्यांक, कंपेनियनांक. म्हज्या कोश्टाच्या घडयेंत तांणी तांचो मोग आनी आदार म्हाका फावो केलो देखून हांव तांचे उपकार आठयतां. तशेंच ह्या मिसांत भाग घेतली जावं ते सिमनारिस्ट भाव, डिकन आनी तश्योच माद्री भयणो म्हजे खातीर मागलें देखून हांव तांकांय दिनवासतां. दुसरे तरेचे गवळी जावन आसात म्हज्या गांवाची वांगडी. हाताची 5 बोटां एक केल्यार एक मूठ जाता आनी हेच तरेन साबार जाणांनी वेगवेगळे तरेन ती वावुरली. जावं आंतोनेता, मॅकलीन, रोसी, बेनी, डेरिक, जुलियस, जेम्सन, झेवियर, जेरी, नेविता, जॉन डिसा, जॉन डायस, डेझी, झेनन, जाशिंतो, क्लिओफास, एनली, ब्राझिलियन, लॉरेन्स, पिटो आझावेदो, तशेंच साबार म्हज्या वाड्याचीं भावां भयणां, तशेंच PPC, लिजन ऑफ मेरी, यूथ, ऑल्टर सर्वर्स, रिबेलो, केट्रस, ट्रेसी, पोंबुर्पा, गामा केट्रस, बीच बॉयज ऑफ आरोसी, TFRCCTV, तशेंच मधुर ताळ्यांनी गावपी पोंबुर्पेचो कोयर. साबार जाणांनी साबार दीस तांणी वावुरले देखूनच हें सगलें बरे तरेन जावंक पावलें. देखून देवाचो आशिर्वाद आनी सुबाम बेसांवां हांव तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर मागतां. तेच परी पयसतान आयलोलीं
जावं ती वार्का गालजीबाग नुवें कुर्तोरी आनी पुंबुरपा तशेंच दामान तावन आयलोली म्हजे मोगाचे इश्ट तांकांय हांव दिनवासतां दामान से आए मेरे मित्रों को मैं धन्यवाद कहता हूँ आनी शेकी हांव म्हज्या फामिलीक दिनवासूंक सोदी म्हजी भयण शेरिटॉना आपल्या माथार ताणें सगलो पेस घेवन ती वावली आनी तिच्या आदाराक म्हजे दोगोय भाव जोएल आनी जॉन तांणी मोगान आनी उर्बेन वावर करून हें सगलें एक भाशेन तयार केलें देखून हांव तांकां किरीत फुडें दिनवासतां तशेंच म्हजीं सोयरीं तितीना माशाना तशेंच सगलीं म्हजीं कजनांक हांव दिनवासतां म्हाका आदार करून सगलें सोंपेपणान तिणी म्हाका दिलें देखून देवाचो आशिर्वाद हांव तांचेर मागतां तशेंच उगडास करतां सोंपून गेल्ल्या म्हज्या शेमाय शेपायक बातिस्ता आनी साक्रामेंता आनी म्हजी आवय बापूय पेद्रिना आनी मिंगेल तांचो मोग हुस्को शिकूण आनी पोरामोस म्हज्यान कधीच विसरूंक जायना तांच्या सगल्या त्याग्या आनी सॅक्रिफिसा खातीर स्वर्गीचें सूख हांव तांकां मागतां तर हांव कोणाकूय दिनवासूंक चुकला जाल्यार देवाचो सुभाम आशिर्वाद हांव तांचेर मागतां त्यो बरें करूं आतां आमचे फिरगोस गवळीक सोबेचो मॉडरेटर जॉन दिसा फादर जोफियोक फुलांचो तुरो भेटयतलो आमच्या सांत थॉमस कन्सावली सगल्या फिरगोसकारांची भेट आमी फादर जोफियोक दितल्या सेंट लॉरेन्स आरोसी कपेलाच्या नांवान फादर जोफियोक भेट भेटयता फादर जोफियोच्या बरोबर आनीक 11 नवे यादनीक जाल्यात तांकां आमी जण एकल्याक पोरबी दिता आनी फुलांचो तुरो भेटयतले नांवां वाचता ते प्रमाणे फुलांचो तुरो घेवंक तुमी मातशें फुडें सरचें फादर सॅन्वी कार्दोजो फादर नियोन कोलासो Father Estroni Costa, Father Aaron De Souza, Father Ken Joy Fernandez, Father Sidroy Fernandez, Father Valencio Fernandez, Father Elidio Norona, Father Bevan Rebelo, Father Dion Rodriguez, and Father Lyndon Sequeira. आमी खेरीत भाशेन खोळीत करता आमच्या फादर जोफियोच्या आवयच्या पयल्या वर्साच्या तशेंच ताच्या शापायच्या 30व्या वर्साच्या उगडासाची मिसाची भेट जातली
आठवेर मायाचे सकाळीं 8:15 वाजता. आतां फादर जोफियो आपल्या सांगात्यां बरोबर आमकां शेवटाचो आशिर्वाद दितलो. सगळीं उबीं रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोवें आसूं. आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालूं. आमीन. वचून यात, क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाची